साश्टीकार हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे भितर आसात सादीन बाब. सद्याक लोकसभा इलेक्शनाचे वारें सुरू जाला आनीक काँग्रेस आनीक BJP हे दोन पक्ष सद्याक ह्या हातूंत फ्रंट फ्रंटाचे आसतले आनी अशें म्हणटात की काँग्रेस सद्याक न्हिदला. तुजें मत कितें? काँग्रेस न्हिदला हांव आयकोना. बोयस्तलो आतां MP आहा सार्दीन जागा आहा सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली काम केल्यात हांवें कितली सेमिट्री दिल्यो 3 प्लेग्रावंड दिले 35 इस्कॉलान कंप्युटर्स आनी लॅपटॉप दिले मागीर सगळ्या स्लॅब्स दिल्यात काम प्लेग्रावंड दिल्यात 3. सो वता थंयसर कामां केल्यात आनी लोक जाणो हांव जागा आहा न्हू. सो आफ्टर ऑल आय एम द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ काँग्रेस न्हिदून आहा म्हणून जायना. ना पूण एक सांग म्हाका की BJP जशी रस्त्यार दिसता तशी अजुनूय काँग्रेस रस्त्यार दिसना. स्पेशली इन साऊथ गोवा अशें खंय भोंवले थंय पळयलें. ओय पार्टीन जायती मिटींग केली ब्लॉकाची हांवूय हाजीर आशिल्लो. सो कोत्तात घोडे आनी कोणाक दिसता सुबेज करपाक जाय म्हूण हें जोणे केलेलें चिंतप पूण पार्टी न्हिदून ना आनीक बरें मुखार आहा. एक म्हाका एक सांग तुका तूं म्हणटा की काँग्रेस साऊथ गोवा जिखता इतलो कॉन्फिडन्स कित्याक लागून? कित्याक गेले ते पार्टी जिखलो हांवें ते पार्टी कामां करूंक ना कित्याक हॅड कम विथ अ गॅप. हे पार्टी हांवें कामां केल्यात आनी वता थंयसर लोक कितें म्हणटात तें पळयल्यात. सो हांव बसल्यार म्हाका लोक जिखयतल्यार हो म्हाका इल्लो पळोवपाक. पूण सादूबाब लास्ट टायम जे नरेंद्र सावयकार BJP कॅन्डिडेट आशिल्ले ताका इतलो नेगेटीव आशिल्लो एक जालें. दुसरें आशिल्लें ते काँग्रेसीचे एक 10 आमदार हांगा आमच्या सावथाक आशिल्ले. तिसरें तुमचे बरोबर MJP आशिल्लो. इतले आसतना तूं जिखला फकत 10,000 वोटांनी. सो इतले आसतना 10,000 वोटां आतां हे तुजे बरोबर कोण ना. गेले ते पावट BJP जिखिल्ल्यात जेन्ना रिजिनाल बसलो तेन्ना मोदी सरकारान I had to make up for those 32,000. ते परते हाडचे पडले आनी हांव 10,000 जिखलो म्हणजे हांव 40,002 वोटांनी जिखलो. आतां 8 जाण आमचे MLA गेल्या. सावथाचे दिगंबर गेलो, फिलिप नेरी गेलो, आतां गेलो ना पूण तेन्ना तुजे बरोबर आशिल्लो बाबू गेला, फिलिप नेरी अजून आहा. सो जालें कोण गेल्यात तो आमोणकार गेला लोक तांच्या बरोबर वचूंक ना. ह्या आदी आमी पळयल्यात कोण गेल्ले पळय तांकां परते असेंब्लीक लोकांक काबार केले कित्याक ते पयशां लागून गेल्यात आनी BJP गेले आज एक धरण आहा कितें आमचे बराबर तरी वोटर्स नाय ते लिडरांक घेताय जिखून येतरी पयशे दी. आतां कितें वायट कितें आपणें काम जायना कित्याक गेल्ल्यात हांव कांय म्हणिना. हे सगळो स्वार्थाक आनी पयशां लागून गेल्ले आसात. सो लोक तांच्या बरोबर वचूंक ना. लोक आमचे काँग्रेसा बरोबर आसात आनी हांव बसला म्हज्या बरोबर आसतले ते म्हाका इल्लो कुतूहल. काल आमच्या CMान एक केला की तुवें सावथाक कांय काम केलें ना. काम केल्यार तुका रिपोर्ट कार्ड दाखय. आतांच हांवें प्रेस कॉन्फरन्स सांगला हांव रिपोर्ट कार्ड दाखयतां. हांवें पयशे जे म्हाका आयिल्ल्यात इतलेय पयशे मोडले ते म्हजे एकावंटांत वचना ते कलेक्टराक वतात. ते मोडून सावयकाराके 2,60,00,000 मोडले. म्हणजे BJPनूच मोडले नाशिल्ले म्हणटा. पळय तेगे मोडले न्हय मुगे मोडून तेय मोडले. आतां त्या भायर कितले लोकांनी मागणी आसात पूण ते लेट आयले देखून तो तरी म्हणटा हांवें पयशे मोडूंक कांय काम करूंक ना. पयशे कितून काबार जाले. 35 इस्कॉलांनी हांवें कंप्युटर लॅपटॉप ते दिल्ले आसा. पेवर्स दिल्यात सगळ्याक स्लॅब्स 22 पंचायतांनी 5 प्लेग्रावंड केले 5 सिमटेऱ्यो केल्यो एक गांवांनी. सो म्हणजे आमच्यान सगळ्याक 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडें सगळें करूंक जायना. थिंगा आमदार आहाय आनी हो थंय CM आहा गोंयचें काम करपाक. जेन्ना कोणूय सरकार जावन एक पार्ट सरकार आयलो तो BJP सरकार जावं पूण फकत BJPच्यो जे खूंय आमदार आहाय तांगलें काम करपाक न्ही आख्खें गोंयचें काम करपाक. आज हो सरकार जाला इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी कांय ना.
ते इव्हेंट करप तांचे कमिशन हावप. आतां मारोग आतां सुरू केल्यात. काली जावन सांताक्रूज गेलो ते मार्गाचेर वचपाचें ना. आमचे सावथांनी तरी खेड्यांनी गेलो जाय ते मारोग वचपा नासले. इवन गोगळांत आतां मारोग सारको करतात. हांव म्हणटा इतले इव्हेंट जाले तुमी नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणल्यार करूंक जाय आशिल्लो. कित्याक लोक जे गोंया आयले दे वेंट बॅक विथ अ बॅड इम्प्रेशन ऑफ गोवा. मारोग बरना तें बरना. सो हें तांणी करून दिवपा न्ही. दॅट्स वाय वी नीड गूड गव्हर्नन्स. ताका हांव सांगूंक सोदतां MP आपलो काम करतलो लोक जाणोय देखूनच हे पावटी म्हाका तिकेट मेळटा जाल्यार म्हाका दुबाव ना. म्हाका लोक जिखयतले. पूण तूं गोंय मातशें सारकी पळय. काबार जावपाक दिनाका. फकत आश्वासनां काम येतना हें BJP येयलें तांगेलें काम हे मातशें. सलीम बाब तुमी तुमचो काँग्रेसीचो इश्यू आशिल्लो तो कोल पोल्युशन ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हे आशिल्ले मागीर म्हादय हे आशिल्ले हे सॉल्व जावपा खातीर तुवें एज अ खासदार म्हणून दिल्लीक कितें एफर्ट केले. लोक म्हणटात केले ना म्हणून. सांगता देखूनच कोण पळय ब्लायंड आनी डेफ आहाय ते म्हणटाय. हांवें कोल आहा हांवें 1-2 फावटी हांव पार्लमेंटांत उलयलो. प्लास चीट धाडली. दुसरे पॉयंट तुवें लिनियर प्रोजेक्ट कळ्ळो तुका. हांवें तेंय उलयलो. खुंयचे मेन एकूच उलयलो रिगार्डींग 999 कळ्ळो तुका. लोकांक नाका आनी चिटी बरयली. मागीर खंयचोच इश्यू हांवें जोरी तर म्हाका चान्स पडूंक ना पार्लमेंटांत उलोवपाक. हांवें मंत्र्यांक चीट धाडलेली आसा आनी ताजे रिप्लाय म्हाका आयलो आसा. आतां फाटलें हे आमचे पासपोर्टाक लागून लोकांक दादोर जातली. हांवें होम मिनिस्टराकूय बरयलां आनीक मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेर्स दोगांयकूय हांवें चीट बरयल्या. कित्याक हिंगा पुर्तुगेज आशिल्ले. बट आमचे भारतांत आज पर्यंत आमचे इंडियेक ड्युअल सिटीजनशीप दिनात. सम कंट्रीज हॅव एक तांची ओन कंट्री आनी एक फ्रेंडली कंट्री म्हूण ते दितात 2. पूण आमचे इंडियेक एक फावटी हाडलो ते भायर उडयली. सो पुण्याक सांगूंक सोदता सगळे मजार खंयचो जो गोंयकारांक कितें प्रश्न प्रॉब्लेम कितें फुडें जाला गोंयकारांक इतलें मुगेलो कर्तव्य आशिल्लें रेज करपाक आनी तें रेज केल्लें आसा. पूण हो सरकार म्हणटात तो केंद्र तेज भाशेन हिंगाच. मेनी टायम whatever the opposition speaks and does, it falls on deaf ears. They are blind and deaf. आनी हांवें पळयल्लें आसा ह्यो आमच्यो 3 लॉज जे हाडल्यात इन फार्मींग कितले लोकांनी मार्गार आयले कितले लोक मेले. ते नेवर चेंज. ओन्ली UP इलेक्शन आहा तेन्ना चेंज केल्लें आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां हो सरकार फकत लोकांक डिविजन करून मुखार दाखोवपाक कोत्तात. आतां अयोध्या केला. अयोध्या बरो टेंपल केला हांव एप्रिशिएट करता. पूण हांव सांगूंक सोदतां आमचो लॉर्ड राम इज देर इन एवरी टेंपल. ही हॅड नॉट गॉन ऑन ए हॉलिडे. आतां फक्त इंडियेक हाडलो अशें न्ही. सगळे तुमी मानताय हिंदू सगळे मानतात. पूण आतां बरो टेंपल केला. काँग्रेसाचो हाता सगळ्यांचो हात आशिल्लो ते हांव एप्रिशिएट करता. तुमचे एक म्हाका सांगात सद्याक हो म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुका. सद्याक इंडिया अलायन्स म्हूण सगळे कडेन जाता आनी तुमचे बरोबर आप आसा आनी आतां ताणें काल सावथ गोवाक आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. सो हाजेर तुका कितें म्हणपाचें आहा. सी देखूनच हे आमचें सेंट्रल डिसिजन घेतलो आनी हांव एकूच आप जावं आनी कोणूय जावं आतां आमी ते बराबर वचपाक कोत्तात हो कम्युनल सरकार उडोवपाक. कित्याक आज आमी पळयल्यात सी खंय डेप्थ खंय पावल्लें आसा. म्हारगाय खंय पावल्ली आसा. भुरग्यांक जॉब नात. सो हेजेर लक्ष ते घालनात. फकत डिवेलॉपमेंट केलें म्हूण दाखयतात. फाल्यां जोरी तोरी टॅक्स घालन 1-2-3 लाख करोड तरी माय जायले मोडपाक कोणाक स्टार्ट जाता. पूण तुमी पयशे डिवेलॉपमेंट कराय तेच बराबर तुमी ही म्हारगाय देंवयाय. भुरग्यांकूय एम्प्लॉयमेंट दियाय. आयज सगळें ते प्रायवेटांक दिवन लोक रावतात आपलो भुरगो शिकलेलो सरकारी नोकरी मेळ्ळ्यार पुणून. आयज सगळें प्रायवेटाक पोर्ट म्हण नाका एअरपोर्ट म्हण नाका. 2-3 जे फॅमिलींक ते दिवन वयर काडटात. आनी मुखार केन्नोय तरी
कितें जालें जाल्यार फाल्यांच ते म्हणटा ओ कितें फॅमिली जाता सरकार आमचे देशांत त्रास पडटल्यात सरकाराक आहल्यार सगल्यांक बऱ्या पडटलें. सलीम बाब म्हाका एक सांग, आतां अशें धरया की ह्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टी जर कॉन्टेस्ट केलें आनी काँग्रेस केलें जाल्यार काँग्रेसीचे चान्सीस कितले? सी गेले ते पावटी सगळी पार्टी आशिल्ल्यो म्हाका कसलेंय डिफरन्स जावंक ना. आयज लोकांनी पळयलां हांवें आनी सुबेज काम केलां. हांव मागतां आमची एलायन्स जाल्या पुरो म्हूण, कित्याक ते बळे वावुरतात न्हय फकत गोंयांत आख्या देशांत हे करप्ट आमी म्हणटात झिरो करप्शन सरकारी आसल्यार मेळत. आतां इतले उलयतात ते कर्नाटका ते आपले म्हूण नेनासले थिंग 40% करप्शन जाता तें तांकां म्हायती नाशिल्ली. हें झिरो करप्शन ओन्ली पेपरार. एक्चुअली हो सरकार दे आर लिगलायझींग करप्शन खूंय बंद जावं. सलीम बाब तुवें म्हाका मुगे क्वेश्चनच हें सांगना आप रावले सांगता कोणूच राव हांव आनी नांव घेना. ते आमचे एलायन्स तर जायना आनी कोणूय बसले म्हाका कसलो फरक ना. म्हाका लोक म्हजे बरोबर आसात. फाटले पावटी सगळी पार्टी आशिल्ल्यो आनी तर असो म्हाका जिखोवन दिल्लो. हे पावटी म्हाका तिकेट दिल्यार जरूर म्हाका लोक जिखयतलाय हें म्हाका दुबाव ना. आनी हांव जाणो लोक म्हाका मानतात आनी लोक जायते म्हज्या बरोबर आसा. सर हे आशिल्ले दक्षिण गोंयचे खासदार काँग्रेसचे खासदार सालीम बाब म्हणटा की जरी लिडर नात, लिडर सोडून काँग्रेस सोडून BJPक गेले तरी कांयच फरक पडना कारण लोकांनी अजून काँग्रेसीक सोडनात. लोकांच्या काळजाक अजुनूय काँग्रेस आसा आनी सावथ गोंयांत तर ती आसाच आसा. ताका लागून ते म्हणटात की कोणूय उबो रावूं सावथ गोवाक साश्टीक आपल्या व्हडलोसो फरक जावचो ना. आनी ह्याच हाजेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. आनीक एक पॉयंट हांव सांगता. जायते लोक म्हणटात काँग्रेसाक आनी वोट घालपाचो न्ही, तुमचे आमदार हिंगसान जिखून येतरी ते शेतात. हांव म्हणिना हे फोटींग आमदार गेले पूण आमदार एक फोटींग एल तो कोण ताका पयशे दिवन BJPन येल्याय BJP ताज्या व्हडलो फोटींग देखून हे लोकांनी मानपाक जाय. गेल तो फोटींग पूण एल तो डबल फोटींग. सो हाजेरूच आमी चर्चा थांबयतात. ते म्हणटात की कितेंय जावं सावथ गोंयांक काँग्रेस जिखताच आनी नॉर्थ गोंयांकय काँग्रेस जिखपाक शकता. सो हो अशें जर बदल जालो जाल्यार लोकांकय तो आवडटलो अशें तांकां दिसता. सो इतलेंच म्हणून आमी सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. सालीम बाब तुकाय देव बरें करूं आनी तुजें हें काम फुडें केलां तें अशेंच फुडें वचूं. देव बरें करूं.